भीमाप्पा चलवाडी आणि एक बेल ॲप्लिकेशन फायल केलं. तुका खबर आसतली तो अरेस्ट जाला हॉस्पिटलचा आणि ताका पुलिशेन अरेस्ट करून 2 दिसाचो रिमांड घेतला. आता हातून कितें जालें, भीमाप्पा चिलवाडीन कितें केल्या, अशी बारीक बारीक बायलां साद्या बायलांक टार्गेट करून लोन दिता म्हणून सगळ्यां कडल्यान भांगर घेतला आणि आता तांकां तो भांगर रिटर्नूच करिना. तेन्ना दे आर रेडी टू पे द मनी वॉट दे हॅव टेकन. आणि हे एक अक्षरशः गोल्ड स्कॅम आसा. हे स्कॅम केल्लें आसा तांणी. आमी आतां इंटरवेन्शन फायल केलें ताच्या बेलीन. आमचें इंटरवेन्शन अलाव केलां आणि ही मॅटर आतां हातारीक दवरलेली आसा शुक्राराक, येता ते शुक्राराक फॉर ऑर्डर्स ऑन हीज बेल ॲप्लिकेशन. आमचें इंटरवेन्शन ॲप्लिकेशन अलाव जाल्लें आसा. मॅडमीन दोन्ही पार्ट्यांक आयकून घेतलें. जे नेत्रा होल्नवरकर त्याची 8वी केस असलेले बेला खातीर तेणे हे केलेले. तेका लागून आम्ही सगळे लोक येले. आमच्या सगळ्यांच्या वांगडा तेणे फ्रॉड केलेले. आम्ही सगळे भांगार दिले तेका, पैसे बी पेड केले. आमच्या कोणाचे तेणे भांगार घेऊन आता तो फटींग उलयता कोर्टान. तो ॲडव्होकेटाक अशी सांगता तेजे आपल्यान टर्म्स अँड कंडिशन तेंचे सायनी मारला तेणे आम्ही सायनीच मारू ना. आता आमकां थोड्या शिकलेल्या बायलां ना हांगा, तेजेर कितें बरयलें तेंकां कांयच खबर ना. सायन मार म्हणून सांगले, सायन मारले. थोड्यांक मारूकच ना. तेणे तेजे बायलेचे बी ते सायनचो फ्रॉड करून मारता. आता हे बायलांचे बी सायनी तेणे तशें करून मारला. आता फुडें कितें म्हळ्यार आमच्या सरान आता तेजे मातशें फेरीचे हे केला. ते शुक्रारा पासून टायम घेतला. आता फुडें आता कितें म्हणून आमचे अनुप सरान आमकां खूब हेल्प केला. आमच्या ॲडव्होकेटान बरें थंयसर उलयला. तेणे आमकां तो न्याय दितलो इतले विश्वास आसा आमचे तेजेर. आता सगळ्याच्या बायलांक आता 10 बायलां येयला फुडें. आता तशें खूब बायलां आसा सर, कोण फुडें येवपाक पळयना. कितें तो कितें म्हणटा, फोन केले का आपण दिता म्हणटा. पूण ॲडव्होकेटाक कोर्टान येवपाक बी बायलांक जावपाक जाय न्हू. घरान कामां आसता, ल्हान भुरगीं आसता, घो बरें नासता कोणाचें, खंय म्हूण ती धांवतले. तेका आमी पयशे आतां आमी हेजे कडेन गोल्ड लोन घेतले, आमी पे बी केले. हेणे आमकां दिवपाक जाय न्हू. आम्ही काय म्हणून भोंवतले आता. कोर्ट पोलीस स्टेशन कोर्ट म्हणून एक सकाळी आम्ही वयतात, दनपारा घरान येतात. जेवण ना काय ना. आम्ही कितें म्हणून करपाचें. आमकां कोणी तरी हेल्प म्हणून म्हणजे तेका कोण हे करना. तो बिंदास्त होता. एक कोर्टान बेलीक घालता, ते मेळ एका दुसऱ्या कोर्टान घालता, दुसऱ्यासून तिसऱ्या कोर्टान वयता. हे अशें चलत रावतले. मागीर आमकां न्याय कोण दितलो सर. सर हांव ते TDC ज्वेलर्सचो कितें स्कॅम जाला पळय तितूर हांव कामाक आसलेले. म्हाजे विश्वासाचेर लोकांनी गोल्ड दवरलेले सर. तांकां एक गरज आसा, कोणाचे भाव बरो नासलेले, कॅन्सर पेशंट आसलेले, तेंच्या ट्रिटमेंटा खातीर, कोणाक घर बांदचे खातीर तेणी कमी इंट्रस्टाचे लोन मेळटा म्हणून दवरलेले सर. कितें की बाकी कडेन चड इंट्रस्ट आसा म्हणून अशी दवरलेले. पूण तेंकां तेणे अशी गरीब लोकांचेर अशी हें करपाचें न्हू सर. तेंचे दवरलेले दिवपाक जाय न्हू. आनी तो आरोप आता म्हाजेर घालता. तेणे मडगांव कोर्टान 37 सांगले, आता वास्को कोर्टान 50 सांगता सर. आनी खंयचे कोर्ट पर्यंत म्हाजेर 1 करोडाचे घालतले सर. आनी तो सांगता न्हू कुंदापुरान दवरला म्हणटा. कुंदापुरान ऑक्टोबर म्हयन्यापर्यंत हे शॉप ओपन करूकच ना. जून ते ऑक्टोबर म्हयन्यापर्यंत गोल्ड काय गेले सर. जून ते ऑक्टोबर म्हयन्यापर्यंत करोडांनी लोकांनी गोल्ड लोन दिलेले आसा. ते गोल्ड सगळं खंय गेले. हे पुलिसान तुम्ही सगळ्यांनी मेळून घेन बरेतले बरे इन्व्हेस्टिगेशन करून घ्याय सर. आणि गरीब लोकांचे गोल्ड मेळपाक जाय सर. इतले म्हाजें म्हणणें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.